दिव्यवाणी 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 मोगाच्यानो एक कुटाम जावन सोम्याच्या जेवणाक सांगता मेळ्ळ्या आयची देवस्तुती मुरये परी देवाच्या मोगाक साक्ष दिवंक उलो दिता. मोरी माय देवाच्या योजनांत सहभागी जाता आनी अशें सर्गा संवसाराची आवय जाता. सडवणेचे चरित्रेंत तिची जबाबदारी विशेष रितीन पाळिल्ले खातीर पोवीस सभा तिका वर्तो मान दिता आनी हें मंती फेस्त आमकां फावो जाता. आज आमी फेस्त संभ्रमतना आमचो कुटुंब स्पिरीत बळादीक जावं दी. चलयांतय आनी बुकू निवारचेतय आमी उदार जावच्याक आनी आदार जावं दी. हे इरादे मतीन दवर न्हू एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. कुटुंबाचें फेस्त आचरण करच्या संतोशांत आमी आसात तर तुमकां आनी एक संतोशाची बरी खबर. फिरगज माणिकोत्सवाच्या सुवाळ्यार सांजुजेक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा
फिरगज कुटुंबा सद्यांक भलायकेक आदार दिवंक फिरगज आर्थीक आडळिता समितीच्या निर्धारा प्रमाणे भलायके निधी उक्तावण करचो सुयोग आयला. ही निधी आमचो मोगाळ विगार भोवमनादीक बाब जेम्स डिसोजा हांच्या मुखेलपणार सुरवात जाता म्हणून उसारूंक भोव अभिमान भोगता. ह्या वरवीं आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या गरजेवंत सांद्यांक भलायके संबंदी दुडवा ससाय दिवंक साध्य जातलें. आज ही भलायके निधी उक्तावण करूंक आमच्या फिरगजेचो स्थापक फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष मनेस विक्टर पिंटो आमचे संगी आसात. मनेस विक्टर पिंटो त्या वेळार लोकांचे कश्ट समजून विशेष मिनत घेवन आपत्काल निधी सुरवात केल्ली आनी सबारांक त्या वरवीं आदार लाभला म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो संतोष. गरजेवंतांक सदांच आदार दी जय म्हणलो चिंतप कार्यागत केल्लो मनेस्त विक्टर पिंटो आज ही भलायके निधी उक्तावण करतना सांगात दितात. आमचो भोवमोगाळ विगार भोवमनादीक बाब जेम्स डिसोजा, सहायक विगार मनादीक बाब संतोष डिसोजा, फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष मनेस्त रोहन पेरेरा, फिरगज गवळीक परिशद कार्यदर्शी मनेस्तीन अनिता कुलासो, सर्व समितीचो फिरगज संचालक मनेस्त जेराल्ड मोंतेरो, SRA कॉवेंताची प्रोविन्शियल सिस्टर जुलिएट, बेतानी मेळाची प्रोविन्शियल सिस्टर सिसिलिया मेंडोन्जा सर मनाच्या व्यक्तींनी मुखार येवचें आनी अधिकृत तरान आज ही भलायके निधी आतां उक्तावण करची. आमच्या फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिल्ले मुन्सिंजोर अलेक्झांडर सोज बापानी ₹25,000 भलायके निधी पसोत दवरले. ह्या वेळार तांच्या कुटुंबा सांद्यांनी दिल्यात ते तुमकां तिळसो संतोष भोगता. मुन्सिंजोर अलेक्झांडर सोज बापांच्या आत्म्याक शासनाचो विशय मागता. जेजूची उतरां हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी जतन घेतली. आमचें बरें मोन दाखोवंक हो एक सुयोग देवान आमकां फावो केला. आमचो ध्येय पिडेस्तांची जतन घेवंक म्हजो आदार. ह्या मोठ्या कार्यांत वंटेली जावन सहकार दिल्ल्या सर मनाच्या व्यक्तींचो आनी तुमचो सर्वांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां आनी म्हणटा देव बरें करूं. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयच्या ह्या बलिदानाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. ह्या मिसाचे इरादे ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मीस दिता मेल्विन मारियानगर, तशेंच अर्गां जावन जॉन आनी उशा डिसोजा मंजूर, अर्गां जावन मेल्विरा रॉड्रिगस सीमनगर, अर्गां जावन मीस भेटयतात बाळोक जेजूक लिना क्रास्ता भविष्यनगर, तशेंच अर्गां जावन मीस भेटयतात विल्टन क्रास्ता भविष्यनगर आपलो जल्म दिवस आचरण करून. अर्गां जावन भेटयता फेवन आनी लाविना आल्वारिस आनेगुंडी, तशेंच मीस भेटयतात अर्गां जावन आनंद फर्नांडीस सीमनगर आपलो जल्म दिवस आचरण करचे संदर्भार. अर्गां जावन मीस भेटयता हांव एडन डिसोजा तिरवेल आपल्या जल्मा दिसाक. तशेंच अर्गां जावन अनिल पिंटो आनी कुटाम अमृतनगर बी वाडो. तशेंच अर्गां जावन मीस भेटयता रोशन रॉक्को आपल्या जल्मा दिसा खातीर. सर्व इरादे आमी मतीन दवरून आमच्या भावां भयणी सगळे मेळोवन देवाक तशेंच माये मरयेक अर्गां दिवया. सांगाताच सर्व मुर्दोमा खातीरय हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतल्या. आमचे इरादे गरजो आसात कुटुंबाचे आमी सोम्या समोर दवरून मरये माये मारिपात ताची मजत
मागून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. दय करून उबी रावा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त देई मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आज तिदोडो संभ्रम. पयल्या सुवातेर माये मरयेच्या जल्माचो दीस. दुसऱ्यान नवें बेळें कितें आसा तें हांगासर आमी हाडून आशिर्वादीत करता. आनी तिसऱ्यान हें बेळें कितें आसा तें घरा व्हरून कुटुंबाच्या स्पिरितान एकवटान तें आमी जेवता. ह्या वर्त्या संतोशाच्या दिसा मरये मायेन आमकां सांगाता हाडलां एका कुटुंबा भाशेन. व्हडा संख्यान हांगासर आमी आयल्या. फाटल्या 9 दिसांनी नोवेना मारिपात तिच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयाराई बोवापूर बायेन केल्या. आनी व्हडा दबाज्यान आज हे हांगासर जल्म तिचो संभ्रमत आसतना मरी माय आमची सर्वांची सर्गींची आवय ती जावन आसा. आमच्या संगतास ती आसा, आमच्या कुटुंबांत ती आसा. हे आमी वळखून कान घेवन तिची ससाय मजत आमचे वयर सदां आसूं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. आपल्या पुताक जेजूक जल्म दिवंक देवान तिका विंचून काडलेली तसो जेजू आमच्या ह्या बलिदाना वेळार हजर आसतना आमकां सर्वांक आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. हें बलिदान आतां पावते बरी भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंतां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळ करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सर्गीच्या बापा, आमच्या सोडबंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जानवायन आनी मोगान भाग्यवंता ओंकार वयर मरयेक तुवें जल्म हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक पवतो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिचे देख आनी मजत घेवंक बाबार्थान बरभशेन आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्राथा, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बागार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सरेस्पर ताका सांडटलो. उपरांत ताचे उरले भाव इस्रायलितांची परतून येतले. सरेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परातय हांव संतोस्तलो, म्हजो आत्मो देवातय उल्हासतलो. सर्वेस्परातय हांव संतोस्तलो, म्हजो आत्मो देवाकय उल्हासतलो. तुज्या विश्वासी मोगाचेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा काळीज म्हजे तुज्या तारुणांत देवा व्हड संतोस्ता. सर्वेस्परातय हांव संतोस्तलो, म्हजो आत्मो देवाकय उल्हासतलो. देवा तुजे उपकार नियाळता, उपकार नियाळून तुजी स्तुती गायता. माना तुज्या हांव गितां गायता, स्तोत्रां सद्गितां गायता. सर्वेस्परातय हांव संतोस्तलो, म्हजो आत्मो देवाकय उल्हासतलो. सर्वेस्परातय हांव संतोस्तलो, म्हजो आत्मो देवाकय उल्हासतलो. सांव पावलोन रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपणें दिलां, तांकां सर संगती देव ताच्या बऱ्याक पडोश्यो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरान आपल्या पुतान मालगडो पूज जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजना निर्मिली
तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपल्या महिमेन भागीदार केलीं. देवाचें उतार हें. Alleluia, alleluia. 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 Naman moriye, kurpen भरलेले, सर्वेस पोर्तोचे सांगात आसा. नमन मोरिये, कुर्पीन भरलेले, सर्वेस पोर्तुचे सांगत आसा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची सुवार्ता. महिमा तुका सोमल्या. क्रिस्तचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जोजे लागीं करार जाल्लें. पण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत जाली. तिचो पती जोजे नितीवंत मनीस. तरी मरयेक आपाकीर ताडूंक ताका कुशीनातलें. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतल्लें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलेंच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पर असो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे तें गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपल्या पोरजेक तिच्या पातकांतले सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक आमकां इसली गर्भे जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तै मगाळ भवनो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक दोगा आवय आसात. एक आमकां जल्म दिल्ली आवय आनी एक आवय जेजून आमकां दिल्ली आवय, सर्गींची आवय, देवाची माता. आमकां जल्म दिल्ल्या आवयचो आमी जल्मा दिवस आचरण करता. तिका फूल दिता, तिका पटलोवन धरता, तिका आमी उमो दिता. आनी आज आमच्या सर्गींच्या आवयचो जल्मा दीस आचरण करता आसतना फाटल्या 9 दिसांनी हाका फावो ती तयाराय आमी केल्या.
आमकां जल्म दिला आवयन संवसारी आवयन आमकां तिच्या संगता बांद दवरच्या खातीर आमी तिच्या पोटांत 9 म्हयने आसल्यां आनी हांव संवसारी आयल्यां आनी थंयसर आमचो बांद सुटोंक ना बगार तिचे लागीं आमकां निरंतरी संबंद आसा आनी तिच्या लागीं संबंद आसला असो गुर्त जावन आसा आमच्या पोटांत आसली नवळी हो जावन आसा आमच्या आनी आमच्या संवसारी आवयचो आसलो संबंद. आज मोरयेचे जनन आमी आचरण करता आसतना मोरये लागीं आमकां आत्मीक रितीन संबंद आसा कशें आमच्या संवसारी आवय ते आमकां संबंद आसा आनी तिचो गर्त आमच्या पोटांत आसा आनी सर्गींची आवय तिच्या लागीं संबंद दवरच्या खातीर एक संकेत आसा ती जावन आसा कोंत. जेजून क्रुसार मुखालता आसतना आपल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन म्हळें आनी हांगासर आसा तुजी आवय आनी जुवांव तें एक प्रत्येकता आसा तें कितें म्हळ्यार जुवांवन जेजूच्या कांदार आपली तकली दवरून विशेव घेतलो आनी ताच्या उपरांत जेजूच्या मरणा उपरांत जुवांवन मोरयेक ताच्या घरा आपोवन व्हेलें आनी ताच्या घरा मोरयेक एक कूड फावो केलें एक कूड मोरयेक जुवांवन ओदस करून दिलें. आज मोरयेचे जनन आमी आचरण करता आसतना आमी कितें करूंक जाय आमी जेजूच्या कांदार आमची तकली दवरूंक जाय आनी मोरयेक आमच्या काळजाच्या कुडांत आमी जागो दिवंक जाय. ह्या वेळार आमकां देवा लागीं वचूंक तिच्या पुता लागीं वचूंक आमकां सळीत जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आज मोरयेचे जनन आचरण करता आसतना मोरी आमकां कितें शिकयता. आज मोरी आमकां कितें शिकयता. सबार संगती मोरी आज आमकां शिकयता आनी ह्या प्रस्तुत काळार मोरयेचे जनन आचरण करता आसतना ही शिकवण आमच्या जिवितांत आमी लागू करूंक जाय. पयले सुवातेर मोरी आमकां आमेन म्हूण सांगूंक शिकयता. आमेन म्हळ्यार आमकां कळीत आसा तशेंच जावं. कोणें तांच्या जिवितांत आमेन म्हूण सांगलें तांकां तांच्या जिवितांत आशिर्वादां जोडूंक तांकां फोव जालें. पळया अब्राहम देवान कितें केलें तूं एका सुवातेक वच आनी अब्राहम म्हणालो आमेन आनी थंयसर तो गेलो आनी कितें जालो अब्राहम भावार्थाचो बापाय जावंक पावलो. आनी अशें कोणें आमेन म्हूण सांगलें तांच्या जिवितांत अद्भुतां आनी आजापां जावंक पावल्यात. देवान ही सृश्टी रचता आसतना तशेंच जावं म्हूण सांगलें आनी सगळी सृश्टी ह्या संवसारार अस्तित्वाक आयली. मोरयेन बडव्यान बरी खबर हाडल्या वेळार तशेंच जावं म्हूण सांगलें आमेन म्हूण सांगलें आनी देव मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो. जेजू गेत्सेमनी मळ्यान बसता आसतना तुजी खुशी जावं आमेन म्हूण तो सांगूंक लागलो आनी देखून आमची सोडवण जाली. आनी आमी सच्या बलिदाना वेळार हर एक फावटी आमी आमेन म्हूण सांगता आसतना जेजू एवकरिस्तांत आमच्या काळजांत येता. देखून आमी ताचे बरी जावंक जाय. देखून मोगाळ भाव भयणो आज मोरयेचे जनन आमी आचरण करता आसतना आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हर एक फावटी आमेन सांगूंक जाय. हर एक फावटी आमी आमेन सांगल्या वेळार मोरयेची देवाची खुशी करूंक आमकां साथ जाता. आनी ह्या प्रस्तुत काळार आमी आमेन सांगचें गरजेचें जावन आसा कित्याक आमी संदिग्ध परिस्थितींत आसा. कोरोना पिडा आमच्या भोंवतणी आसा. कोण मरता कोण वाचता म्हूण आमकां कळीत ना. देखून ही पिडा केदां लागून जाता केदाळाचेर जाता आमी नेनाव. देखून आज मोरी आमकां शिकयता आमी आमेन म्हूण सांगूंक जाय तुजी खुशी जावं कित्याक आमी कितें जाता तें आमकां नेना. जोब पात्रियार्क कितें म्हणालो सगळें ताच्या जिवितांत बरें आसलें आनी ह्या वेळार ताच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार जोब पात्रियार्क म्हणालो सूख दिल्ल्या देवा तावन कश्टी स्विकार करूंक नजोगी म्हळ्यार उतार जोब पात्रियार्कान सांगलें. मोगाळ भाव भयणो आज हेंच उतार आमचें जावंक जाय. मोरी आमकां शिकयता पयल्या सुवातेर आमेन सांगूंक मोरी आमकां शिकयता.
मरी आमकां आमेन सांगूंक शिकयता जाल्यार दुसरे विशय जावन आसा मरी आमकां देवा लागीं संबंद दवरूंक आमकां शिकयता. मरयेन म्हळें म्हजी खुशी न्ही, देवा लागीं संबंद दवरचें म्हळ्यार आमची खुशी आमची स्वंत खुशी करची न्ही, बगार देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करची जावन आसा. जावं पुरो आमच्या जिवितांत पिडा आसा, गूण जायनातली पिडा आसा, कॅन्सर पिडा आसा वा आनी एक रितीची पिडा आसा, ह्या वेळार आमी मागता देवा म्हजी पिडा गूण कर. वा इतर संदिग्ध परिस्थितींत आसां, कश्टांत आसां, ह्या वेळार आमी देवा लागीं मागता देवा आमचे कश्ट निवार म्हणून. आनी देव आमचे मागणें आयकता गे, खंडीत जावन देव आमचे मागणें आयकता. पण थोडे फावटी मागणें आयकनासतना म्हळ्यार थोडे फावटी जाप ती वेळ जावन येवंक पुरो. ह्या वेळार आमी कितें करूंक जाय, देवा तुजी खुशी जावं. मरयेक बडव्यान बरी काबाड हाडल्या वेळार मरयेन सांगलें तुजी खुशी जावं. हांव जावन आसा एक कागद, हांव जावन आसा एक कागद आनी ह्या कागदार तुका कितें जावं तें बरें. मरयेन सांगूं ना तुवें सांगलें बरी हांव करता, बगार तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं. मगाळ भाव भयणीनो तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं म्हणटा आसतना थोडे फावटी दुबाव येवंक पुरो, तें सामान्य जावन आसा. देवान मैजेक विंचल्या वेळार, देवान अब्रामाक सांगल्या वेळार तुका एक पोत जनीत जातलो, आनी ह्या वेळार अब्रामान म्हळें हांव मातारो हें कशें जडचें म्हणून. आनी ताच्या उपरांत मरयेन सांगलें हांव आमकार हें कशें म्हज्या जिवितांत घडचें म्हणून मरयेनी सांगलें. पूण मगाळ भाव भयण देवान कितें म्हळें, परमानताची सकत तुजेर सावले घालतली आनी तूं गर्भे जातली आनी तुज्या जिवितांत आजाप घडोवन येतलें. तशेंच मगाळ भाव भयणो केदळा आमी देवाची खुशी करता तवळ देवाची परमानताची सकत आमचेर सावली घालता आनी पवित्रत्म्याच्या आदारान आमच्या जिवितांत कितें नवेपण अद्भुतां आजापां आमी पळोवंक शकता. देखून ही जावन आसा दुसरे विशय मरी माय आज आमकां शिकयता. पयले विशय जावन आसा मरी माय म्हणटा आमेन सांगूंक, दुसरे विशय म्हणून सांगता देवा लागीं आमी संबंद दवरूंक जाय म्हूण. आनी तिसरे विशय जावन आसा मरी माय आमकां एकामेका सांगात दिवंक आमकां आपोवणें दिता. आज एकामेका आमी सांगात दिवंक जाय. पोस्ट कोवीड काळार आमी आसा. आज आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी चिंतचे आमी सोडूंक जाय, बगार समुदायाच्या जिविता विशयांत आमी चिंतूंक जाय. केदळा आमी समुदायाच्या विशयांत चिंता तवळ खंडीत जावन आमचो समुदाय वाडटा. जर तर आमचो स्वार्थ विशयांत चिंता ह्या पोस्ट कोवीड वेळार खंडीत जावन आमकां एक एकल्यांक जियोंक ह्या काळार कश्ट जातलें. देखून म्हजी सेफ्टी, आज म्हजी सिक्युरिटी हांवें चिंतच्या बदलाक म्हज्या समुदायाची सिक्युरिटी, म्हज्या समुदायाचें बरेंपण आमी चिंतूंक जाय. आज मरी आमकां एकामेका सांगात दिवंक, एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक आमकां मरी आपोवणें जाता. ही जावन आसा तिसरे विशय. पवित्र पुस्तकांत सबार निदर्शनां आमकां पळोवंक मेळटात. बऱ्या समारीगाराची ओपार आनी थंयसर बऱ्या समारीगाराच्या ओपारींत थंयसर याजाक आनी लेवीत वाटेर वता आसतना थंयसर एकलो पिडेस्त आसलो आनी तांचें चिंतप कितें जावन आसलें, हांवें ताका बरें केल्यार म्हाका कितें जाता हें जावन आसलें तांचें चिंतप. पूण एकलो समार्यागार तेणें येता आनी तो पळयता आनी तो कितें चिंता, हांवें ताका बरें करनाटल्यार ताका कितें जायत असलें ताचें चिंतप जावन आसलें. पळया आमच्या भोंवतणी जावंक पुरो मदर तेरेसा दुसऱ्या गांवांत हांवन ती आयली, दुसऱ्या गांवांत हांवन ती आयली आनी हांगासर येवन ती पळयता पिडेस्तांक, अनाथ भुरग्यांक ती पळयता आनी ह्या वेळार तिणें चिंतलें कितें, तांकां पळयल्यार म्हाका कितें जायत अशें तिणें चिंतूंक ना. बगार तांकां पळयनातल्यार तांची स्थिती कितें, तांची परिस्थिती असलें तिचें चिंतप जावन आसलें. देखून ती दुबळ्यांक पावता आनी तांकां ती बरें करता. आनी एकलो नांवार्दीक संत डेमियन आनी हाची जिवीत आमकां कळीत आसा. तो खंयसर वता, मोलोक्काक वता, मोलोक्क म्हणल्यार द्विपाक वता आनी थंयसर कोणी वचोंक आयकोनात. थंयसर कोडाची पिडेगार पिडेस्त आसलें आनी थंयसर तो वेता आनी थंयसर तो कित्याक गेल्ले, जर तर तो ह्या जाग थंयसर वचना जाल्यार तें पिडेस्त तांकां थंय व्हरून त्या द्विपांत व्हरून घालचें आसलें आनी थंयसर त्या पिडेंत तो मनीस तें मरण पावतलें. बुकेन आसतना काण नासतना तांणी मरण पावचें आसलें. थंयसर तांकां बिडा नातलें, आस्पत्रे नातलें आनी हो ह्या जाग थंयसर वेता, कोडाच्या पिडेगारांक तो बरें करता. जर तर ताणें चिंतलें जाल्यार हांव थंय वचना गेल्यार म्हाका कितें फायदो म्हूण चिंतलें जाल्यार थंयसर खंडीत जावन ती कोडाची पिडा गूण जायनातलें
आनी वयाजाक वेता आनी थंयसर त्या लोकांक तो बरें करता आनी कोडाची पिडा गोवन करता आस्पत्रे बांदता इगर्ज बांदता आनी त्या लोकांक थंयसर त्या द्विपान घरां बांदता मगाळ भाव भयणो असले चिंताप आमचे जाय ताका बरें केल्यार म्हाका कितें फायदो म्हण न्ही बगार ताका बरें केल्ल्यान ताका कितें बरें जाता असले चिंताप आज मरी माय आमकां शिकयता कित्याक म्हळ्यार ह्या काळार पोस्ट कोवीड काळार आमी असल्या चिंतपांनी आमी जियोंक जाय समुदायाचे चिंताप आमचे थंय आसूंक जाय ही जावन आसा तिसरे विशय पयले विशय मरी आमकां आमेन सांगूंक आपण दिसता दुसरे विशय मरी आमकां देवा लागीं संबंद दवरूंक ताची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक आनी तिसरे विशय आमी समुदायाचे पेल्यांचें बरेंपण आमी पळोवंक जाय म्हूण मरी आमकां आपण दिता मगाळ भाव भयणो ह्या काळार आमी जियेत आसतना कश्ट आमकां हर एकल्यांक आसात एकसरपण आमकां हर एकल्यांक भोगता आनी ह्या वेळार थोडे फावटी आमी धरणेक शेवटता मोरता म्हणल्यार बरी आमकां भोगता पण मरये बरी देवाची खुशी करची गरजेचे ह्या वेळार देवदूत आमकां आमचे सरशीन धरता आनी आमकां सर विघ्नां आनवारांतले तो राखता पळया देवान मैजेक विंसले आनी मैजेक खंयसर आपोवन व्हेले इजिप्ताक आपोवन व्हेले खंडी जावन ताची उतार प्राय म्हातार प्राय ताका एक सवाल जावन आसलें पूण देवा तें सवाल न्ही आनी मरी आमकां रियस्तानासत तें गर्भे जालें सक्कट तिच्या विशयांत उलोवंक सुरू केलें पूण मरी कितें करता सोंसणीकाय दाखयता आनी सोंसणीकाय दाखोवन ती देवाची खुशी करता आज मरयेचे जनन आमी आचरण करता आसतना मोगाळ भाव भयणो आमी मरये सरशी वचूंक जाय मरये सरशी गेल्ल्या वेळार मरी उदक आसलें वायन जावन आमकां परिवर्तन करून दिता आनी जेजू सरशी गेल्ल्या वेळार वायन आसलें रग जावन आमकां तो बदलून दिता तशें म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणो आमच्या जिवितांत कश्ट आसता आसतना पिडा शिडा आसता आसतना ती पिडा तो गोवन करता आमकां आमचें जिवीत संतोशाचें करता आनी समाधानाचें करता आनी चवथे विशय जावन आसा मोगाळ भाव भयणो केदळा आमी देवाची खुशी करता तवळ आमच्या जिवितांत संतोश आमकां अणभव जाता मरयेन एकच सुतार दोनी पटी सांगले पवित्र वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा मरयेचे विशीं आमकां वांजेलांत बसता आसतना 2 उतरां एकच रितीन ती सांगता मरी पयल्या सुवातेर म्हणटा तुजी खुशी जावं देवा कडेन म्हणटा तुजी खुशी जावं आनी मरयेचे अखेरचे उतार आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळचे तें जावन आसा ताणें सांगलें बरी करा ताणें सांगलें बरी करा म्हळ्यार एकच सुतार दोनी एकच सुतार म्हळ्यार आमी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक जाय आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक मागणें करूंक शिकोवंक जाय देवा लागीं संबंद जोडूंक शिकोवंक जाय ह्या वेळार जेजूची खुशी करूंक आमकां साथ जाता आवयांनी मागूंक जाय आज भुरगीं व्हड जाल्ल्या उपरांत उद्देक पावल्या उपरांत ती सांगचे नात म्हाका आवयन तें दिलां हें दिलां पूण आवय खंडीत जावन भुरगीं म्हणटले म्हज्या आवयन म्हाका मागूंक शिकयलां म्हजे खातीर मागतेली एक आवय आसा आनी तशेंच बापायनी आज मागूंक जाय कित्याक म्हळ्यार बापायचे मागणे देव वेग्गी आयकता पळया वांजेलांत जाकेव रुका सोडलो आनी जाकेव पळोवच्या खातीर जेजूक पळोवच्या खातीर जाकेव रुका सोडलो आनी जेजूक पळयतच जाकेव सकला देंवता आनी जेजू म्हणटा तूं आज तुमगेर म्हाका येवंक जाय पळय एक बापाय जावन जाकेव कितें करता देवाक ताच्या घरा आपोवन व्हरता थंयसर सभा स्त्रियां जेजूक मेळिल्ले आनी जेजून कोणेंय सांगूना स्त्रियांचे हांव तुज्या घरा येता पूण जेजू कितें म्हणटा जाकेवाक म्हणटा तो एक बापाय जावन हांव तुज्या घरा आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय देखून मोगाळ भाव भयणो आवयांच्या की चड देव जेजू बापायचे मागणे आयकता थंयसर जाकेवाच्या घरा ताच्या पतीनेन भुरग्यांनी पयशे मात्र पळयले वा आस्पदीक पळयले ह्या वेळार ती कितें पळयतात देवाक पळोवंक शकतात देखून बापायांनी मागोवंक जाय आवयांनी मागोवंक जाय बापायांनी मागोवंक जाय बापायने मागल्लें देव आयकता देखून आज मरी आमकां देवा लागीं संबंद जोडूंक आमकां ती आपोवणें दिता देखून मोगाळ भाव भयणो मरयेचें जनन आमी आचरण करता आसतना आज आमी देवा लागीं संबंद दवरूंक जाय पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा जेजूचें जिवीत जेजू 2 फावटी भायर पडलो एक 12 वर्साच्या प्रायेर ताचे उपरांत निमाण्या ब्रेस्तारा शुक्रारा आनी त्या 3 दिसांनी जेजू भायर पडलो आनी एक बरयणार अशें म्हणटा तो कोणा सांगाता देवा सांगाता भायर पडलो देवा सांगाता भायर पडलो देवातान भायर पडलो न्ही देवा सांगाता भायर पडलो देखूनच 3 दीस आमी जेजूक मरयेन सोदचे तशेंच 3 दीस जेजूच्या मरणा उपरांत
ताचे शिस्त जेजूक सोदून आसतात तो देवा सांगाता भायर पडलो मगाल भाव भयणो आज आमी देवा सांगाता भायर पडूंक जाय देवा सांगाता भायर पडचें म्हळ्यार आमी देवा सांगाता आसचें देवा तावन भायर पडचें म्हळ्यार आमी देवा तावन वेगळे वेचें देखून आज देवा सांगाता भायर आमी पडूंक जाय आमचे कुटाम देवा तावन भायर पडलागी देवाच्या सांगाता तावन भायर पडलागी जर तर आमच्या कुटुंबांत मागणें ना जर तर आमी कुमसाराक वचना जर मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जायना ह्या कोरोना आयिल्ल्या उपरांत थोड्यांक मिसाचें बलिदान कितें म्हणून विसरून गेल्लें आसा मागणें कितें म्हणून विसरून गेल्लें आसा इगर्ज म्हणलें विसरून गेल्लें आसा कित्याक आमी देवा तावन भायर पडल्या केदाला देवा संगाता भायर पडचें म्हळ्यार देवा संगाता आमी आसचें आमी हर एकल्यांनी देवाच्या संगाता आसूंक जाय ह्या वेळार खंडीत जावन मोरयेच्या जनाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोरी आमच्या कुटुंबांत येता आमच्या काळजांत तिका जागो दिल्ल्या वेळार आमच्या काळजांत ती वस्ती करता आनी जेजूच्या कांदार आमी विशव केल्ल्या वेळार खंडीत जावन देवाची खुशी करूंक आमकां साथ जाता मोरी आमकां हर एकल्यांकी तिची मोरयेची मजत आमी मागया जेजू आमकां कृपेन भरता आनी आशिर्वाद भरता आमेन. उबे रावया आमच्या बाबार्थाची उसारणी करून सांगात आमन्या सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभावलो ओंकार मरियेतान जल्मालो पांच प्रदेकार ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार चडलो सर पदवेदारा देवा बाबाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मुगाळ भुरग्यांनो बाबा भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाप जावन आसा आमची मागणी तो सदांच आयकता असल्या खऱ्या भावार्थान आनी पातयेनेन आमच्यो गरजो सोम्या समोर दवरून आतां मागया. तुमची सवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पुरी सभेच्या स मुखेल्यांनी तांचे तबेन दिलेले सगळे ख्रिस्ती परचेक मरियेमायेचे शेगून शिकोवंक आनी तांकां तुज्या पुतातें एकवटीत सांबाळूंक कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांचे हक्क राखून व्हरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या घरांत शेजारा कामातळार आसच्या चलया भुरग्यांक गौरवान आनी मनान लेखूंक गर्भांत आसच्या नेणट्या बाळाक रक्षण दिवंक आमकां कायदो आसा म्हणलें समजून घेवंक तुजी कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक आज आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करतना आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालप फिरगज कुटुंबा मदलो मोगाचो बांद सोडून सर्वांनी एकवटीत रितीन फिरगजेचे उदरगते खातीर वावरूंक जाय आसली कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी दी कुटुंबा खातीर तांणी करच्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक तूं 100 वांट्यांनी फाटीं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजां बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम सर्वांनी माया मोगाचें शांती समाधानाचें फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक आनी मोरये परी क्रिस्ती केंद्रीत जिणी जियोंक तुजी कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची प्रार्थना ही तुजे समोर दवरलेली दयेन तूं ती स्विकार कर. मरियमायेचो तुज्या पुता जेजूच्या आवयचो जल्म दीस आचारशीत आसतना सांगत आस चेडूं भुरग्याचो दीस ही आमी संभ्रमता. ह्या संदर्भार सर्व चलयांक तूं राख आनी सांबाळ. आम्हा सर्वांक तुज्या ससायेन तूं सदांच तुज्या बेसाबांनी बर. अशें आमी कितें मागता तें तूं जाणाय
आमकां दिवंक जाय तें तूं दयेन फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फुलां फळां बाप्पा आमी हाडून आयल्या, ओपून तुमगे म्हूण परता. बाळूक मोरयेच्या
बाबा बहिणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकने मेमे आमच्या नेक्या पयसच्या दवा सरेस्वर म्हणून ये. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अवकारीच्या कुशव्यान आमचे मनशाचे घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें ओंकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तस तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सरू वायटांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो निती सो आनी आमच्या पायद्या सो. आयच्या दिसा जल्मल्ल्या आनी त्या ओंकार मरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र तुमच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुजी वाकणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें दिता नसते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परदात मयता साय. देखून बापा, कालतेपणी आमी मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आडल्यान तिनतेनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाजून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान सतत ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत,
पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut pargatu ya. Sumia amigo undo kata ani kansin te pieta pitle mautitu paradisa तुझे मरण पर करता. बापा आमचे सोडून बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवन पुनसो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र पावन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पचताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सुस्नीक दान तो आमकां कर आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें मिसळून काडल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनो आनी स्वादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे तुजे परजे संगती ह्या संवसारान वटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रतिमगान तेरकर. तुजें होजेर तुवें एकठांय केल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्ता महिपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून बापा लागीं दीर घेवन सांगत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत बरी भलायकी सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर बाकांतांतले वाटय. सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगासो एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये, संसाराची पाकार केले. आमची काकूर कर. देवाची शेळिये, संसाराची पाकार केले. आमची काकूर कर. देवाची शेळिये, संसाराची पाकार केले. आमकां शांती दी. ही देवाची सेडी संसाराचे पाप कट्टा ती. सेडयेच्या जेजूच्या या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताच्या मुंड्या तुई कळसात मोच्या. भावाताच्या पयणात सांगो
प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्माल्ले भाग्यवंत ओंकार मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सुरवणेचें फांतें म्हणून आमी वळखत हांव देखून दिनवासी आनी संतोश परीत काळजान तिचे वरी मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दका वायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रे गोवन सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सर्वंदार म्हणून मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाल जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हणून मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां पयलें आमी कणशी बेजार करतले ते जाल्लेंच भुरग्यांनी मात्र फुलां हाडून हांगासर मरयेक अर्पोवची मस्त लोक आसा त्या देखून भुरग्यांक मात्र हो अवकाश आमी करून दिता तुमकां जाय तर उपरांत ही मिसाच्या तुमी मरयेक फुलां अर्पून मरये लागीं मागयेत त्या देखून आतां सुरवेर कणसी बेंजार आमी करतले भक्तीपणी ह्या बेंजाराच्या कार्यक्रमांत आमी वांटेली जावया सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मुनशा करणारा मैमानम तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मुनशा करणारा मैमानम तुका पूर्ण खुशी हांव सोबाय तुजी गायत सदा स्तुती तुझी पूर्ण खुशी हांव सोबाय तुझी गायत सदा स्तुती तुझी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका प्रार्थुया सर्वेस्परा सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा तुजी सृष्टी तुका वाकणटा तिजे संगी मेळोवन आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचता आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाबोवच्याक ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातान घाल्याय ती वाचोवन दिसपडतें गाम पिळून काडलेल्या वावंटीक फळ जावन लाभलेल्या ह्या नव्या बाताचेर तुजे आशिर्वाद घाल हे नवें बेडें आमच्या कुटुंबा सांगतास पयले फावटी सेवतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोश सोडोवन दी भावार्थान आनी मोगान आज एक जाल्ली आमचे कुटुंबाचे सांदे आमचे माये मरये बराबर एक दीस तुजे ससनाचें सूख भोगिशें कर म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोरी
Maria. सर्गीच्या दिसासो आवरतो घनासो दिसुका मांदिता सन्माये वर्णिता मोगाच्यानो भगवंता ओंकार मरियेच्या जल्माच्या फेस्ताच्या ह्या संतोष भरीत दिसा तुमकां मोगाच्या फिरगस घरांक गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्यांक आमी दोगी याजक सांगात मेळून संतोष भरीत फेस्त मागता. मुगाळ भाव भयणीनो आमकां सगळ्यांक विगारान देव बरें करूं म्हणून सांगलें. आज हें फेस्त बऱ्या रितीन जायचें जाल्यार विगार बापानी मस्त मिनत काडला. हाच्या फाटल्यान मस्त तांणी आलोचन केलां आनी आज हांगासर हें फेस्त मरियेचे जल्मादीस भोव आपुरबायेन जाला. देखून विगार बापांक उपाध्यक्ष नावी कार्यदर्शी नावी आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवान वाड्याच्या गुरुकाराच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर तुमकां बरें फेस्त मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. तिदोडे आशिर्वादाक तकली बागावन धरात. भगवंत ओंकार मरियेचो पूज जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तस तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. ओंकार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आज ओंकार मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या ओंकार मायेच्या मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं फावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार